आनी आज तो एक सेम मनीस तो एक आमकां वॉन्टेड आशिल्लो तो एक पंजाब पुलिसाक तो शारजा एअरक्राफ्टाक वचपाक तो तेणी टिकेट काडून पासपोर्ट बी सगळें घेवन तो चॅकिनान येयलो. सो थंय तेजे लुकआउट नोटिसान तो फ्लॅश जालो म्हणजे सगळें व्हेरीफाय बी केलें हेंच्यांनी BOI आनी काडून CISF हँड ओवर केलो. CISFान हाडून ताका आमकां दाबोलीम एअरपोर्ट पुलीस स्टेशन आसा थंय हाडून ताका दिलो. आनी थंय हाडून ते फॉर्मेलिटी करताले. तो मागीर आमकां हेंकां म्हणपाक लागलो स्टाफाक की आपल्याक वॉमिटींग जालां आनी आपल्या पोटान सारकें ना. सो असो 2दा तो गेलो टॉयलेटीन वॉशरुमान गेलो, टॉयलेट वॉशरूम यूज केलो आनी तो आयलो 2दा. थर्ड टायम जेन्ना गेलो तो ताणें सगळें पयलें हेवटेन तेवटेन आनी काळख आसा म्हणून ताणें एक वयल्यान एक 10 फुटाची ताणें वॉल आसा ती जंप केली आनी तो थंयच्यान आमच्या लिगल कस्टडीच्यान तो पावलो. सो ते सोदपाक ते आमचे 2 जाण पुलीस आशिल्ले, एक तो हवालदार आनी एक तो कॉन्स्टेबल, ते दोगी जाण फाटल्यान तेजे गेले सोदपाक. मागीर थंयच्यान तो हायवेचेर पावलो. हायवेच्यान लागीं मागीर ते रेल्वे ट्रॅक आशिल्लो थंयच्यान आमकां तो मागीर दिसना जालो खंय गेलो तो. इतले मजगतीं कश्मीर सिंग फुज्ज जावपा फाटल्यान घा रावले म्हूण मिलिंद रायकर आनी मिथुन नायक ह्या 2 कॉन्स्टेबलांक सस्पेंड केला. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक.